नमस्कार येवकार गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। फाटल्या 7 वर्षांत इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान मंजूर केले 103 प्रकल्प, 13 पुरा 19 चल्ला काम, 2500 लोकांक रोजगार, 40% प्रांतीय, 60% परप्रांतीय। गोवा टुरिझम डेस्टिनेशन म्हण प्रोजेक्ट करूक जगभर इव्हेंट 3 वर्षांत मोडले 21 कोटी, 2023-24 14.5 कोटी, ट्युरिस्ट 5 लाखांच्या घरात, जगभर जायराती, फायदो उणो। पुलीस कस्टडी कोलवाळे सेंट्रल जेलींतल्यान 5 वर्षांत 16 जाणांनी काढलो पळ, 10 जाणांक परत अटक, 6 फरार, 8 प्रकरणांनी 14 पुलीस निलंबित, एकलो बडतर्फ। फोंड्या फर्मागुडयेर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम बांदपाक केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थीक तरतूद, वट्ट 107 कोटींचो प्रकल्प, 97 कोटी मंजूर, 20 कोटी रिलीज, फर्मागुडयेर शौर्य दर्शन। राज्यातल्या साबार देवस्थान समितींची वेचणूक, काय देवळांनी बिनविरोध जाल्यार काय वेचणूक प्रक्रिये वरवीं समिती स्थापन, 3 वर्षांच्या कार्यकाळा खातीर समिती। आणि 38व्या नॅशनल गेम्सांनी गोंयाक आतां मेरेन 7 पदकां, गोंयान जिखल्यात 2 भांगरा, 3 रुपया आनी 2 कांश्या पदकां। गोय सरकाराच्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान फाटल्या 7 वर्षांत 103 प्रकल्प मंजूर केल्ले, तातूंतले 13 पुराय जाल्यात आनी 19 प्रकल्प उबे रावतात। पुराय जाल्ल्या प्रकल्पांनी 2500 मायज लोक कामाक लागले तातूंतले 60% गोंया भायले आनी 40% गोंयकार। पळयात उद्देग मंत्री माविन गुदिनान विधानसभेत दिल्लो डाटा। गोय सरकारान कितले यत्न केले, नवीन उद्देग धंदे हाडले, तरी थंय काम करपी चडशे भायलेच आसा। गोंयकारांक नोकरेच्यो संध्यो मेळोवन दिवपा खातीर नवीन उद्देग गोंयांत हाडटना तांचे सरकारी कार्यालयांतले सोपस्कार उणे करपाक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड स्थापन केल्लो। शेकड्यांनी नवीन आनी एक्सपान्शनाचे प्रकल्प IPB सकल मान्य करून चालीक लायले, मात काम करता तातूंत 40%च गोंयकार। आमदार कालुसाच्या प्रश्नाक जाप दितना उद्देग मंत्री माविन गुदिनोन हो डाटा विधानसभेत दिला। 2019 ते आतां मेरेन म्हणजे 7 वर्षांत 14 IPB बोर्डाच्यो बसका जाल्यो। 14 बसकांनी 103 प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्ळी। 103 प्रकल्पांतल्या 3 प्रकल्पांक दिल्ली मान्यताय बोर्डान फाटी घेतल्या। तातूंतले 19 प्रकल्पांची बांदकामां सुरू केल्या, 13 प्रकल्प काम पुराय जावन चालीक लायल्या। 7 वर्षांत IPB सकल सुरू जाल्ल्या प्रकल्पांनी 2564 जाण कामाक लागले। चालीक लायिल्ल्या प्रकल्पांत 1471 म्हणजे 60% भायले कामगार, उरिल्ले 1093 जाण म्हणजेच 40% गोंयकार काम करतात। त्या भायर गोंय उद्देग महामंडळान फाटल्या 3 वर्षांत 179 प्लॉटांची पावणी करून दिली, वट्ट 2000 कोटीची गुंतवणूक आणि 7178 जॉब तयार जावपाचे। ह्या 7000तूय 30 परिस्थिती उरपाची, त्या खातीर इतल्यो नोकऱ्यो तयार जावनूय बेरोजगाराच्या इंडेक्साच्या रिपोर्टात गोंय सगळ्यात फुडें। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। गोय जगभरात टुरिझम डेस्टिनेशन म्हण प्रोजेक्ट करून आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो आंकडो वाडोवंक पर्यटन खात्यान फाटल्या 3 वर्षांत वट्ट 21 कोटी 59 लाख मायज रुपया मोडल्यात म्हण विधानसभेतल्या लेखी जापेंतल्यान मुखार आयला। अर्थीक वर्स 2023-24 वेगवेगळ्या देशांत इव्हेंट करपाक 14.5 कोटी मोडल्यात। 2023-24 गोंयांत फक्त 4.5 लाख ट्युरिस्ट। आमदार विजयान घाल्या प्रश्नाक मंत्री रोहनाची जाप। गोंयांत आंतरराष्ट्रीय मळाचेर प्रोजेक्ट करूंक सरकाराचे जायते प्रयत्न चल्ल्यात, मात कोविडा उपरांत पडिल्लो
विदेशी टुरिस्टांचो आंकडो जाय तसो वयर सरना. पर्यटन खात्यान विदेशी दौऱ्यांचेर 2023 ते 24 खंय 14.5 कोटी मोडल्यात. डाटा मेळटा ते प्रमाण 1 ते 4 मे 2023 ATM दुबय 1,30,79,414 रुपया मोडल्या. 18 ते 26 एप्रिल 2023 फ्रँकफर्ट, झुरी, व्हिएन्ना आणि पॅरिसांत रोड शो जालो. 1,90,00,000 रुपया मोडले. 24 ते 28 जुलै 2023 इंडिया समर फेस्टिवल 2023 हो जर्मनी जालो. म्युनिच, कोलोंग आणि हंबर्ग जर्मनी हांगा रोड शो जालो. 2,42,68,680 रुपया मोडले. 9 ते 11 ऑक्टोबर 2023 ओमान आणि बरेन रोड शो जालो. 94,39,875 रुपया मोडले. 25 ते 27 ऑक्टोबर 2023 ITB एशिया सिंगापूर 2023 इव्हेंट जालो. 1,70,61,424 रुपया मोडले. 26 ते 29 ऑक्टोबर 2023 टुरिझम एक्सपो जापान हांगा जालो. 1,45,26,545 रुपया मोडले. 6 ते 8 नोव्हेंबर 2023 WTM लंडन हांगा इव्हेंट जालो. 1,69,67,072 रुपया मोडले. 15 ते 17 नोव्हेंबर 2023 उझबेकिस्तान टस्कंट इंटरनॅशनल टुरिझम फेअर हो इव्हेंट जालो. 6,24,812 रुपया मोडल्यात. 26 फेब्रुवारी ते 1 मार्च 2024 रोड शो स्पेन, ऑस्ट्रेलिया आणि पोर्चुगाल जाले. 1,94,46,500 रुपया मोडल्यात. 5 ते 7 मार्च 2024 ITB बर्लिन जर्मनी हांगा इव्हेंट जालो. 1,10,17,121 रुपया मोडल्यात. मजगती खात्याक आर्थीक वर्स 2021-22 आणि 22-23 जायते इव्हेंटांचेर इन्व्हेस्ट केले. 16 ते 20 मार्च 2022 BTL पोर्चुगाल हांगा इव्हेंट जालो. तातूंत 59,42,845 रुपया मोडल्या. 19 ते 21 ऑक्टोबर 2022 ITB एशिया सिंगापूर हांगा 1,70,69,797 रुपयाचो इव्हेंट जालो. 18 ते 22 जानेवारी 2023 फितूर मॅड्रिड स्पेन हांगा 69,16,314 रुपयाचो इव्हेंट जालो. 1 ते 5 मार्च 2023 BTL लिस्बन पोर्चुगाल हांगा 64,10,495 रुपया मोडल्यात. 7 ते 9 मार्च 2023 ITB बर्लिन जर्मनी हांगा इव्हेंट जालो. 1,04,05,940 रुपया मोडले. 16 ते 18 मार्च 2023 MITT मॉस्को हांगा इव्हेंट जालो. 1,03,16,937 रुपया मोडल्यात. मजगती आमदार विजयन पयशे मोडिल्ल्या देशांतल्यान कितले पर्यटक गोंयांत आयले ताचो आंकडो मागिल्लो. मात तो डाटा खंय खात्या कडेन ना. गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांचो डाटा मेळटा तो असो. 2021 22,128 पर्यटक आयले. 2022 1,69,005 विदेशी पर्यटक गोंयांत आयले. 2023 4,52,702 विदेशी पर्यटक आयले. जाल्यार 2024 4,67,911 विदेशी पर्यटक गोंयांत आयल्यात. मजगती आंकडो पळयल्यार फाटल्या 4 वर्सांत 11,11,786 विदेशी पर्यटक आयल्यात. विदेशी पर्यटक गोंयांत हाडपाक पर्यटन खात्यान फाटल्या 3 वर्सांत 21,69,00,000 मायज रुपया मोडल्यात. मात इतले करूनय विदेशी पर्यटकांचो आंकडो तसो वाडिल्लो ना. भायल्यान येवपी विमान प्रवाशांचो आंकडो पळयल्यार आयल्या ते फक्त पर्यटक की प्रवासी ताचेरय स्पश्टता ना. प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार. पुलीस कस्टडी आणि कोलवाळे सेंट्रल जेलींतल्यान फाटल्या 5 वर्सांत वट्ट 16 जाणांनी पळ काडलो. 10 जाणांक परत अटक केल्ली. उरिल्ले 6 जाण अजून फरार. 16तल्या 8 प्रकरणांनी 14 पुलिसांक निलंबीत केल्ले. 2024 सुलेमान सिद्दीकी प्रकरणात एकलो पुलीस बडतर्फ. उरिल्ल्या प्रकरणात मात पुलिसांक क्लीन चीट. 2024 क्रायम ब्रांचीच्या पुलिसांच्या ताब्यातल्यान पळ काडपी सुलेमान सिद्दीकी केस सगळ्यांक याद आसतली. मात फाटल्या 5 वर्सांत पुलिसांच्या दोळ्यांक उदक लावन पळ काडप्यांचो आंकडो पळयल्यार पुलिसांच्या कामाचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासता. दुबावीत शंकर कुमार म्हापशे जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान पळिल्लो, परत धरलो. 2 पुलिसांक निलंबीत केल्ले. अमीन कानू मोहम्मदान म्हापशेच्या डिटेन्शन सेंटरांतल्यान पळ काडिल्लो, आजून मेळूंक ना. कोलवाळे जेलींतल्यान रामचंद्रन येल्लप्पा पळिल्लो, ताका धरलो. 3 पुलिसांक निलंबीत केल्ले.
म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान विवेक कुमार गौतम पळिल्लो, रोखडोच परत धरलो, कोणाचेर कारवाई ना. फातोड्ड्या गम्मी फर्नांडीस दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान पळिल्लो, सोमतोच धरलो, दोगा पुलिसांक निलंबीत केल्ले. 2021 केस पळयल्यार सबाहुद्दीन शेख म्हापसा एस्कॉर्ट सेलाच्या स्टाफाच्या ताब्यांतल्यान बांबोळे IPHBंतल्यान पळिल्लो, ताका धरलो, पुलिसांचेर कारवाई ना. 2022 पळून गेल्ल्यांचे केशी अशे: कोलवाळे जेलींतल्यान पणजे कोर्टांत व्हरतना माकराव माक्शी हो रशियन पळिल्लो, आजून मेळूंक ना, दोगा पुलिसांक निलंबीत केल्ले. कोलवाळे जेलींतल्यान अजीज अस्लाम पळिल्लो, परत धरलो, कारवाय ना. मजगती 2023 सगळ्यांत चड केसी. GMCंतल्यान पी रमेश हो दुबावीत पळलो, रोखडोच धरलो, एक पुलिसाक निलंबीत केल्लो. प्रकाश नीर हो दुबावीत परोलार भायर सरून बेपत्ता, आजून मेळूंक ना. म्हापसा डिटेन्शन सेंटरांतल्यान डिमिट्री अल्कांड्राव हो रशियन दुबावीत पळलो, आजून मेळूंक ना. म्हापशें जिल्लो कोर्टांतल्यान पी रमेश दुसरे फावट पळिल्लो, आगशे वचून धरलो, दोगां पुलिसांक निलंबीत केल्ले. दाबोळे विमानतळ पुलीस स्टेशनावेल्यान कश्मीर सिंग हो दुबावीत पळिल्लो, पंजाब धरलो, दोगा पुलिसांक निलंबीत केल्यात. मजगती 2024 पळून गेल्ल्यांचो आंकडो असो: म्हापशें डिटेन्शन सेंटरांतल्यान मोहम्मद तोहत मरिडा हो बांगलादेशी पळलो, आजून मेळूंक ना, एक पुलीस निलंबीत. लँड ग्रॅबिंग केसींत धरिल्लो सुलेमान खान क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान पळिल्लो, 4 दिसां उपरांत केरळ वचून धरलो, एक पुलीस बडतर्फ, एकलो निलंबीत. एकलो दुबावीत पुलिसांच्या कस्टडींतल्यान 2 फावट पळलो, परत धरलो, मात 3 जाण पुलिसांक सस्पेंड केल्ले. 5 वर्सांत पळिल्ल्या 16 जाणांतल्या 6 जाणांक धरपाक पुलिसांक आजून येस मेळना. तातूंतलो एक रशियन आनी एक बांगलादेशी आजून फरार. प्रुडंटा खातीर साहिल नार्लुकार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. फोंड्या फर्मागुडयेर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम बांदपाक केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थीक तरतूद केल्या. वट्ट 107 कोटींचो प्रकल्प केंद्रान 97 कोटी मंजूर केल्या. आता मेरेन 20 कोटी रिलीज केल्यात. छत्रपती स्मारक, डिजिटल म्युझियम, बोट गॅलरी सहित हेर गजाली म्युझियमात आसतल्यो. आमी सध्या आसा फर्मागुडी किल्ल्यार आनी आमी सध्या ह्या किल्ल्यार ह्या गजाली खातीर आसा की हालींच जे युनियन बजेट जालें तातूंत की फर्मागुडी हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या नांवान म्युझियम उबारपाचें हांगासर थरला. आनी ह्या म्युझियमाचो एस्टिमेटेड कॉस्ट 107.55 कोटी रुपया आनी सरकारा कडल्यान ह्या प्रोजेक्टा खातीर 97.46 कोटी रुपया सध्या सँक्शन जाला. आनी जेन्ना हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियम हांगासर जातले तेन्ना ह्या म्युझियमान पयलीं तांचे जो ऑलरेडी हो जो फोर्ट आसा, हो जो किल्लो आसा ऑलरेडी तो रिनोवेट जातलो. तितूनच जे हांगासर वेगवेगळे वॉकवेज आसतले लोकांक चलत वचपा खातीर, तितूनच वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. तसो वॉकवे हांगासर सेटअप जातलो. तशेंच एक डेडिकेटेड हांगासर जागो आसतलो, थंय छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे स्मारक आसतलें. तशेंच हांगासर एक डिजिटल म्युझियम जे आसा तें उबारपाक येतलें आनी ह्या डिजिटल म्युझियमान छत्रपती शिवाजी महाराज हांची जीण कशी आशिल्ली आनी तांच्या जिणे बद्दलची खुबश्यो म्हायती ह्या डिजिटल म्युझियमान हांगासर ते दाखयतले. तशेंच हांगासर एक बोट म्युझियम आसतलें. ह्या बोट म्युझियमान वेगवेगळ्यो बोट आसतल्यो त्यो हांगासर प्रदर्शीत जातल्यो. तशेंच हांगासर योगा खातीर एक सेपरेट स्पेस आसतलो, कॅफेटेरिया आसतलो आनी जेन्ना हांगासर वेगवेगळे टुरिस्ट तशेंच गोंयभरचे लोक हांगासर येतले तेन्ना तेंचे खातीर स्पेशल हांगासर कार पार्किंग हांगासर सेटअप जातली. तशें वेगवेगळे ज्यो गजाली आसा त्यो ह्या छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियमा खाला हांगासर जातल्यो. आनी जशें आमी सांगलें सद्या जे युनियन बजेट आसा ताजे थ्रू 97.46 कोटी रुपया
सँक्शन जाल्या तातूंतले सद्या जे 20 कोटी रुपया आसा ते सद्या सरकाराक मेळ्ळ्या आनी हांगासर बेगीनूच जे छत्रपती शिवाजी महाराज म्युजियम आसा ताज्या कामाक सुरवात जातली. प्रुडंटा खातीर फर्मागुडेच्यान हांव स्वप्नील तारी. आयताराक राज्यांतल्या साबार देवस्थानांच्या समितींची वेंचणूक जाली. कांय देवळांनी समिती बिनविरोध जाल्यार कांय वेंचणूक प्रक्रियेंतल्यान वेंचून आयल्यात. ह्या नवनिर्वाचित समितीचो कार्यकाळ 2025 ते 2028 म्हळ्यार 3 वर्सांचो आसतलो. आयतारा राज्यात साबार देवस्थानांच्या समितींची वेंचणूक जाली. कांय देवळांनी समिती बिनविरोध जाल्यार कांय वेंचणूक प्रक्रियेंतल्यान वेंचून आयल्यात. ह्या नवनिर्वाचित समितींचो कार्यकाळ 2025 ते 28 म्हळ्यार फुडल्या 3 वर्सां खातीर आसतलो. देवस्थानांच्या समिती वेंचणुकेचो निकाल असो. हनुमान मंदिर म्हापशें अध्यक्ष तुषार तोपले, सचिव परेश नाटेकार, खजिनदार प्रसाद कवळेकार, मुखत्यार सूरज डांगी. श्री कमलेश्वर संस्थान महारुद्र देवस्थान कोरगांव अध्यक्ष प्रकाश सोनू शेटये. श्री शांतादुर्गा देवस्थान धारगळ अध्यक्ष शिरीष दिवकार, सचिव राहुल शिरोडकार, खजिनदार प्रकाश गौंडाळकार, मुखत्यार राज खलप. शांतादुर्गा बाळीकरेण देवस्थान अध्यक्ष संकेत फळदेसाय, सचिव विजय फळदेसाय, खजिनदार मिथिल फळदेसाय, मुखत्यार विठोबा फळदेसाय. श्रीदेवी सातेरी देवस्थान हळण पेडणे अध्यक्ष बापू परब, सचिव राज परब, खजिनदार दशरथ परब, मुखत्यार सुशांत परब. श्री सिद्धेश्वर आणि ताळ अनुलंगिक देवालय सुर्ला अध्यक्ष रामा गावकार, सचिव साईश गावकार, खजिनदार शिवसागर गावकार, मुखत्यार अमेय गावकार. श्री महागणपती देवस्थान खानोळे माशेल अध्यक्ष नवनाथ खाणेपारकार, सचिव दिनेश नावेलकार, खजिनदार नितीन कुडव, मुखत्यार वीरेश खाणेपारकार. राधाकृष्ण देवस्थान साखळी अध्यक्ष राजदत्त मापारी, सचिव प्रियेश डांगी, खजिनदार वसंत पोकळे, मुखत्यार योगेश नेवगी. श्री महालक्ष्मी संस्थान बानोडे अध्यक्ष हर्षद कामत, सचिव आशुतोष उदय नाईक प्रतापराव सरदेसाय, खजिनदार गिरीश उसगावकार, मुखत्यार हर्षवर्धन सिनाय भाटकुळी. श्री नवदुर्गा देवस्थान बोरी अध्यक्ष श्याम प्रभुदेसाय, सचिव सुनील सावकार, खजिनदार दिगंबर बोरकार, मुखत्यार कैलाश प्रभुदेसाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 38व्या नॅशनल गेम्सांत लेझर रन सर्तींत गोंयच्या पंगडान बरी कामगिरी केल्या. बाबू गांवकाराक सर्तींत रुप्या पदक मेळ्ळां जाल्यार बाबू गांवकार, हरिश्चंद्र शंभू वेळीप आनी सूरज वेळीपान मेन्स टिमींत रुप्या पदक जिखलां. नेहा गांवकार, अंकिता वेळीप आनी वैष्णवी वड्डारान वुमन्स टिमींत कांश्या पदक जाल्यार बाबू गांवकार आनी नेहा गांवकारान मिक्स्ड रिलेंत रुप्या पदक जिखलां. आतां मेरेन गोंयान 2 भांगरा पदकां, 3 रुप्या आनी 2 कांश्या पदकां जिखल्यांत. गोंयांत आपल्याक जाय तसो जागो मेळ्ळो जाल्यार हांव रेसींग अकॅडमी सुरू करतलों म्हण अभिनेतो जॉन अब्राहम उलयलो. गोंय हे इंटरनॅशनल रेसींग खातीर परफेक्ट डेस्टिनेशन आसा. मेघालय सरकारान शिलाँगांत आपल्याक फुटबॉल अकादमी स्थापन करूंक 15 एकर जमीन दिल्या. आपूण पर्यटन मंत्र्याक मेळून प्रस्ताव मांडटलो अशेंय जॉन सांगता. I'll go anywhere where someone gives me land. And I just want to compliment, and I'm just taking it away from racing, but the Meghalaya government gave me 15 acres of land to start my football academy. And that was really kind of them to do that in Shillong. And it's going to be, I believe it's going to be India's best football academy. Outstanding, world class. Similarly, if you want to start a racing academy, if the erstwhile Goa government can give us land on the outskirts, or anybody can give us land, we'd be more than happy to go there, grab it, and lay down the track, get all the necessary permissions, and start a proper academy for kids. Because you have to start at the age of 6 and 7. Are you thinking of approaching the good office of tourism minister? Yes, I'm going to meet him, so I will definitely ask him, and I'll request him if I could get any parcel of land anywhere where I could do something, so it'll be kind of him to even look into it, because to start, and Goa honestly is an international destination.
simply putting it. You know, parents would love their kids to come to Goa and be here. So we would love for the government to support us in this initiative. Goa जैसी कोई जगह है नहीं to really create that international feel of, एक तो internationally अगर आप Formula 1 देखते होगे, Monte Carlo, Monaco ऐसी जगह है. I think Goa is that international destination where you can have high level formula races. So we must look at future के बारे में कि क्या करना है. How do we get Goa on the international map? कुर्टी खांडेपारा जाल्ल्या ग्रामसभेत अनुसूचित जाती आणि जमाती खातीरच्या स्मशानभूमी विशीं चर्चा जाली. ओपा वाठारांत 3 जाग्यांचेर आशिल्ल्या एसटी समाजान तांकां स्मशानभूमीक जागा दिवची अशी मागणी केल्ल्याचे सरपंच सांगता. जाल्यार साश्टी कामुल्ले जाल्ल्या ग्रामसभेत रस्त्या विशीं आनी निकृश्ट दर्जाच्या कामां विशीं भासाभास जाली. एक मेन इशू म्हटल्यार एक ओपा एसटी कम्युनिटीची स्मशानभूमी. 1-2 वर्सां पयलीं तेंचे एक मरण करतना आडयल्लें. ताका लागून ते एसटी कम्युनिटी लोक आसा ते एसटी कमिशनान गेल्ले. एसटी कमिशनान सायड इन्स्पेक्शन घेवन इन्स्पेक्शन हांव बी आशिल्लो. तांकां 2000 जागा तुमकां खंय जाय ती प्रपोज कर म्हटलेली. असो ग्रामसभेक रावचे सांगलेलो. आयज त्या ग्रामसभेक तेंचो विशय घातलेलो तो आनी तेंच्यांनी आयज तो तेंचे भितर बसोन डिस्कस करून आमी खंयच्या नंबरान सर्वे नंबरान ती प्रपोज करतले ती तुमी आमकां सांगतले म्हण सांगला. तेंची ओपान वेगळे एसटीचे वेगवेगळे 3 प्लेसी आसा त्यो ते एकेच कडेन हाडपाक सोदता. हय, म्हणजे आमकां 2000 जागा मेळटली जाल्यार आमी 3ूय आसा पळय एकेच कडेन हाडपाक तांचो विचार आसा. मजगती साश्टी कामुर्ले जाल्ल्या ग्रामसभेत वाठारात सुरू आशिल्ल्या रस्त्याच्या निकृश्ट दर्जाच्या कामाविशीं भासाभास जाली. हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक फोन केल्लो विचारपाक, बाबा तुवें हो रस्तो केलो तो सब स्टँडर्ड आहा, रस्तो धुवन गेला. हांवें सेक्रेटरी फोटो धाडले तो म्हाका शेको सांगूंक लागलो तुका जाता तें कर चोय म्हणून. हांवें ताका 48 आवर्स दिले. मागीर म्हणलो हांव कितें करता तें मुखार करता. 48 आवर्सां भितर मागीर तुका जाता तें कर कांयच करना म्हणटालो. झक मारीत मागीर पुरयलां विदीन 48 आवर्स. सो आमी हेंकोडे झगडोन ही आमी कामां करपाची जाल्यार आय डोंट नो कितें सब स्टँडर्ड वर्क जाता. थिंगा एक एक्सिडेंट जालो ते देणकेचेर ते होंड पड म्हणून तो स्कीप करपाक मोटरसायकल गेली आनी म्हजी जिरो जालो म्हणून म्हाका तें चड घेवन बसोच पडलें. सरपंच ते आतां तुमी चोय तुमी ते एक सायडी वयर केले तुमी कोणाकूय दिश्टी पडना. 7 मेंबर आहाय म्हणटा तुमी ते एक सायडी रोड ड्रेनेजाक ते एस वयर केला रोडार सक्शी केला. पूण तुमी आतां कोणे जाल्यार तुमकां इंजिनियर हाडपाक तेजो तुमकां कोणाकूय दिश्टी पडना 7 जाणांकू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरंगूट भात, ताळगांवची वांयगी, मुसराद आनी मांगिलाल आंबे, काजूचे मुट्टे आनी नाल्लाच्या कट्टेचेर केल्ले कोरीव काम ह्या गोंयच्या 6 वस्तूंक रोखडोच GI टॅग मेळटलो. GIचो स्टेट नोडल ऑफिसर दीपक परब उलयलो. ह्या विशींचे अर्ज मान्य केल्यात बेगीनच 6 गजालीक GI टॅग मेळटलो. परब प्रुडंटा कडेन उलयलो. हालींच गोंयान बॉम्बे एक मिटींग जालें GI रजिस्ट्री चेन्नयची आनी तेंच्यान आमचे जे 12 एकत्र आमी GI एप्लिकेशन फायल केली तेतूंत 6 तेंच्यांनी एग्जामीन केले आनी 6 आमचे एप्रूव केले. त्यात गोंयचो कोरगूट रायस आसा, मागीर गोंयचो मुसराद आंबो, गोंयचो मांगिलार आंबो, गोंयचे एक काजू एप्पल आसा आनी त्या शिवाय म्हत्वाचें गोंयचें म्हणजे हँडीक्राफ्ट फर्स्ट हँडीक्राफ्ट गोंयाक जे GI मेळटलो तें म्हणजे गोवाज कोकोनट कार्विंग. एक अशें 6 तेंच्यांनी एक्सेप्ट केला आनी तेचे एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो आसा तो फायनल स्टेजीर आसा. आमी लागलीच तेचो एग्जामिनेशन रिपोर्ट धाडून दितले. बाय केन्ना म्हटल्यार आनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट धाडून दिल्यार ते विदीन 3.5 मंथ म्हणजे 4 म्हयन्या पर्यंत आमकां GI मेळोंक जाय, टॅग मेळोंक जाय. तेंचो एक प्रोसेस आसता की 4 म्हयने ते GI पब्लीश करतात जर्नलान कितें कोणाचें ऑब्जेक्शन जाल्यार करपाक आनी ते पिरियड जालो की मागीर इट इज ग्रांटेड. या ती जी उरल्या पळय आमचे 6 एप्लिकेशन तितूंत गोंयचे सॉसेजीस आसात, मागीर गोंयचे कुणबी सारी आसा, गोवा कावियाड आसा, गोंयचे घुमट आसा, गोंयचे हुर्राक आसा आनी गोंयचे स्वीट डोजर अशी 6 एप्लिकेशन आमची अजुनूय आसा जी अंडर प्रोसेस आहात वेरियस स्टेजीर विथ GI रजिस्ट्री. आमी ऑलरेडी फायल केला आनी दे आर अंडर प्रोसेस एट GI रजिस्ट्री एट वेरियस स्टेजीस. त्या शिवाय कोकोनट फेणी
ताका आमी एक अमेंडमेंट मागला जी आमचे गोंयचे काजू फेणी जाल्ला तेतून आमचे गोंयचे फेणी कोकोनट फेणीकूय जी मेळटा म्हणून आमी अमेंडमेंट फायल केल्ले आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.